ही इन्शुरन्स स्कीम सुरवातीक ICICI लोंबार्ड चलयताली। उपरांत पर्रीकर सरकारान पब्लीक इन्शुरन्स कंपनीची अट सक्तीची करून प्रायव्हेट कंपन्यो कडेक काडल्यो। आता भौशीक गुंतवणूक आशिल्ल्यो 3 कंपन्यो नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स आनी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीन दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्किमीच्या नव्या कॉन्ट्रॅक्टाक इंटरेस्ट दाखयला। सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या नव्या कंपन्यांनी कोट खंय बरेच म्हारग दिल्यात। एका फॅमिली कार्डाक खंय सुमार 9-10 हजार रुपया। सध्या सरकार फॅमिली कार्डा फाटल्यान 2800 रुपया फारीक करता। हाका लागून सरकार सध्या नवी कंपनी थारावंक फाटीफुडें जाता। सध्या युनायटेड इन्शुरन्स कंपनी बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट 31 मे मेरेन वाडयला। अजून स्कीम आमी एक्सटेंड केल्या मे पर्यंत 31 मे पर्यंत 31 चालू आसा ती। कितले फावट दिला एक्सटेंशन? आमी म्हणजे रिन्युअल जावन 2 क्वॉर्टरली जाले आनी एक म्हयनो फुडें व्हेलो। एक्सटेंशन म्हणजे मार्चान केलें आनी एप्रिलान केलें आनी आतां मेन केलां तिसऱ्या फावटी। कारण इतलेंच की आमी नवी स्कीम जे रिटेंडरींग केल्लें आनी नवे स्किमीचे प्रोसिजर्स वाडोवपाचे, मातशें ती स्कीम बरी जावची म्हणून केल्ली। ताजो 4 कंपनीन प्रिमियम तांणी आमकां कळयलो, पूण तो खूब प्रिमियम आसल्या कारणान सरकारान हें टेंडर तसोच दवरला विचार करपा खातीर आनी त्या म्हणसर ही स्कीम फुडें चालू मे पर्यंत केल्ली आसा। तेन्ना लोकांनी आपले जशे प्रोसिजर्स कार्ड्स करपाचें आसा किंवा तांणी डायलिसीस बी सगळें आसा तशेंच आसा, ताजो प्रश्न कांयच ना। पूण ही जी स्कीम जी आसा पयलींची ती तशी स्कीम फुडें चालू केल्या 31 मे पर्यंत। आनी कार्ड सुद्दां सेंटरां जी जेणी कोणी करूंक ना तांणी कार्ड्स करूंक शकतात। तशेंच सेंटर्स ऑल ओवर गोवा आसा। हॉस्पिटलांय जवळ जवळ 42 हॉस्पिटल्स जाल्लीं आसा आनी वाडपाचें आसा। तेन्ना ह्या स्किमीन बदल कांयच ना, आसा तशेंच जे पयलीं चलतालें तशेंच हें करून तें चालू उरलां। आतां मेरेन सरकारान इन्शुरन्स कंपनीक 112 कोटी फारीक केल्यात। तातूंतले 92 कोटी इन्शुरन्स कंपनीन वेगवेगळ्या पेशंटांच्या वैजकी खर्चाचेर फारीक केल्यात। गोंयांत 2,40,000 कार्ड होल्डर आसात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।